सुरवातीक आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 A6 पानाचो अंक 3 देव आमचो बाप. Deva utorai godotena, ami Jesu ostongi Deva utorai godotena, ami Jesu ostongi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. जानवायचे पुस्तकान देव सोर पोदेदान बोललो देव तोरी दोळ्याली नीट करपी आनी काकुरीन बोललो म्हूण आमकां उगडास कोत्ता. प्रमाणीकपणान जावन आसा देवाची बोलायची बुनयाद जाल्यार तो आपले पोरजेक निसंतन न्हय पूण जिविताचे नवसोरेंक कोत्तलो. हातून पातक्यांचे बोरवांसो मेळटा. जेन्ना आमी उसोगतान तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता म्हूण दुसऱ्या वाचपान रोमकारान बरयल्ले चिठीन बागवेन पावलून आमकां खात्री दिल्या. शुभ वर्तमानान मात्यो आमच्या दोळ्यान मुखार 3 वापर दवरता. संवसारान बरें तशें वायट बरोबर वाडटा म्हूण शेवटाक कसो शेवट जाता. हेंच नेराचे वापर उक्तें कोत्ता. सांसवाचे बियाची आनी खोमिराचे वापर आमकां सोर्गीचें राज कशें ल्हान वस्तूंनी बांदून येवंक शकता तें दाखयता. चिंतान देवाचें उतर आयकोया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र गूड फावो ते पोरगी समारंभ आमची पातकां वळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sunit Buddha, Jesus Christ.
자보다 사라질 밥가자 지가로고 사라질 밥가자 암지 마음에 알군게 두바바자 모스락 암지 가로고 सर्वेस्परा तुझ्या सेवकांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी दोयाळायेन तुजे कृपेची देणी तूं तांचे ताय ओदीक ओदीक वाडय अशें बोरवाशान भावार्थान आनी प्रतिमोगान हुरबेवंत जावन तुजी आज्ञा सदांच स्थिरासनान पाळूंक ती जागृत आसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या वस्तूचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें उनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळांक आसा गोठाय. तूं सर्व सोक्ताचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वताय दुलोब बलो करता. तुजें सोपदवेदारपण मानून तूं तुजें बळ दाखयताय. तुका वळखून घेनात तांची उर्मोताय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची खोत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बरवसो दिलोय. सर्वेस्पराचें उतोरें देवाचें वडकाय. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. सगळीं म्हणुया. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हज्या विनोतीचो आयकून घे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां एकठांय येतात. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो कोन्यो अजापाच्यो तुजे बगोर आनी देव ना. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. सायबा तूं देव काकुतीचो रोखडोच आमचेर जळून येनाय. मोय मोग विस्वास तुज्या काळजांत म्हाका पोळे कोर चुरचुरे. तुज्या बळान गोट कोर म्हाका चाकोरणीच्या पुताक निवार. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो.
बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमच्या असोक्तायेच्या आदाराक येता, तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकलो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद कोत्ता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो, कित्याक देवाचे कुशे पोरमोणे तो पवित केल्ल्या पासत विनोती करता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आनीक एक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतान बरें बी वंपलोल्या एका मनशा परी सर्गींचें राज. सगळीं निंदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर वंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. घोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सरशे येवन अशें म्हणलें, दोनया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी वंपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आनी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटीताना गोडेक तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात. लुणी येसोर दोनूय बराबर वाडोवन दी. आनी लुंतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर गंव म्हज्या कोड्यान बोरात म्हूण हांव लुंतोल्यांक सांगतलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगळा बाबा भयणीनो, एक काणी गिल्बर्ट चेस्टर्टन ह्याने एकदां बुद्धीमानान अशें म्हटलें, फक्त दोन तरेचे मनशांनी चूक करूंक जायना. दोन तरेच्या चूक करूंक जायना. एक देव आनी दुसरो पिसो हो मूर्ख मनीस. दुसऱ्या उतरांनी चूक करचें मनशाचें जिवीत बोगसणें देवपणाचें जिवीत. आनी त्या खातीर प्रत्येक आयतारा आमी इगोर्जेन येता. आमी निर्दोशी म्हणून आमी येयना, बगर आमी पातकी
अनिर्दोशी देखून देवाची कृपा देवाची मोक्षय मागूंक आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जिवीच्यो इगोर्जेन मिसाक आमी येता. खरेंच अशें म्हटलां की प्रत्येक सांताचे पवित्रतायेचे जिवीत ताचे फाटलें जिवीत ताका फुडो दिता आनी पातक्याचें जिवीत बोरमाश्याचें जिवीत ताका फुडो आसा. सांतांचें जिवीत ताचे फाटलें पवित्रतायेचें जिवीत आनी पातक्याचें जिवीत फुडाराचें जिवीत. आनी ह्या आमच्या वैभवशाली देवाचे बुद्धीन आनी शक्तीन जो काळजीदार दिलदार उदार मीतमेर नासलेलो मोग दिता तो आमचो देव. जेजू अशें म्हणटा, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताच्या पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलोली 99 प्रमाणीक मनशां आसतीत तर हांच्या पासत स्वर्गार इतलो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. मनशाचो पूत प्रमाणीक मनशांक जिवीत बदलूंक येवंक ना, बगर पातकी मनशांचें जिवीत बदलूंक आयला. आनी हे सांडलोल्या मेंढऱ्यांचे वोपारीन आमकां सिद्ध जाता. एकटो मेंढरो तो ताच्या सांडलोल्या मेंढऱ्याक सोदूंक वयता, दुसऱ्यांक 99 ओरण्यांत सोडून ते सांडलोल्या एका मेंढऱ्याक सोदूंक तो दोंगरार चडटा. आनी जेन्ना ताका तो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळ्या उपरांत इतलो खुशाल जाता, आपल्या शेजाऱ्यांक आपल्या मित्रांक आपयता ताच्या खुशालकायेन भाग घेवंक. प्रत्येक सांताचे पवित्रतायेचे फाटलें जिवीत आसा. प्रत्येक पातक्याचे जिविताक फुडार आसा, बोरवाशाचे फुडाराचें जिवीत आसा. आनी अशेंच एक उत्तम चलचित्र पळयलें, ताचें नांव शिंडलर्स लिस्ट. थोडक्यान ते ऑस्कर शिंडलर हो एक जर्मन उद्योगपती, ताच्या जिविता विशीं आसा. तो 1000 पोलंडाचे पोलिश जुदेव ज्यूज तांकां साल्वार कोत्ता. तेन्ना दुसरें महायुध्द जालें तेन्ना हिटलरान जायतीं कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स घडोवन हाडलीं. आनी ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान त्या जुदेव लोकांक भयंकर दूख त्रास सोसूंक पडले. मोनजाती भाशेन तांकां लेखले आनी शेवटी तांकां जिवेशी मारले. थोड्यांक गॅस घालून मारली, दुसऱ्यांक लासून भाजून मारली. सो ह्या भयंकरा दूख त्रासांतून ह्या ऑस्कर शिंडलरान 1000 जुदेवांक साल्वार केली. आनी तितलो एकटो उपकारी मनीस म्हणटा, हो ऑस्कर शिंडलर आमकां आमचो आवय बापूय, तो आमचो सोडवंडार, तो आमचो बोरवासो जावन आसलो. ताणें आमकां केन्नाच सोडूंक ना. आनी आमी आज जिवीत आसा ताच्याच धैर्यशाली धिरादीक निर्धार आनी चिकाटीपणान निश्चय ताणें घेतलो देखून आमकां साल्वार करूंक. दुसरे वाटेन जे लोकांनी हें चलचित्र पळयलें तांचेर इतलो
प्रभाव ऑस्कर शिंडलराच्या वाटेन तांकां तांचे प्रभाव पडोंक ना. कित्याक तो आपण कॅथोलीक क्रिस्तांव म्हणटालो फकत नांवान, तो ताच्या बायलेक विस्वासी रावंक नासलो. पोरजोळपणाचें जिवीत, बेबदिकायेचें जिवीत, मौज मजाचें जिवीत जियेतालो. आनी ताच्या फॅक्टरीन तो ह्या जुदेव लोकांक कामाक लायतालो आनी कमी पगार दितालो. ताचो हावेस हेतू जावन आसलो साकानी पयशे करूंक आनी पयशे जोडूंक मौज मौजा करूंक. सो ऑस्कर शिंडलर एक सांत मनीस नासलो खरो, पूण तोय तें स्विकारता स्वता आपूण वायट पातकी मनीस तो स्विकारता. पूण ताचे मदें जायतें बरेपणूय आसा आनी तेची बरेपणाचे जिवीत आमी पळयता. तेन्ना जेन्ना ताणें ह्या जुदेव लोकांक ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान तांकां मोनजाती सारकी तांकां त्रातार केली, जिवेशी मारतात तें पळोवन ताचें मन आनी काळीज बदल्लें. आनी त्या दिसा ताणें निश्चय घेतलो तांकां साल्वार करूंक. आनी तशें ताणें केलें. ताची सगळी मालमत्ता ताणें वापरली. उंच कनेक्शन ऑफिसर आनी गव्हर्मेंटाचे हिटलरांच्या मनशांक तो वळखतालो, कित्याक तोय नाझी पार्टीचो एक मेंबर आसलो. ती सगळे स्वता आनी मालमत्ता वापरून ताणें 1000 जुदेव लोकांक साल्वार केले. सो शिंडलरा भाशेन आमी निर्दोशी ना, आमी पातकी. आनी प्रत्येक पूण तरी आसतना प्रत्येका मदें बरेपण आसा, मनशापण आसा, देवपण आसा. आनी हे बरेपण, हे मनशापण वापरून आमी क्रिस्तांव म्हूण साक्षी दिवंक जाय. सांत पावल दुसरे वाचपान आमकां सांगता, जेन्ना आमी अशक्त जाता, निराशी जाता, सैतानाच्या चोपक्यान सांपडटा, तो म्हणटा भियेनाका, पवित्र आत्मो तुमच्या मदें आसा. बावतिजमा मदें तुवें पवित्र आत्म्याक घेतलेलो. पातकी जिविताक आमी मेल्या आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची येवजणे प्रमाणे देवा भाशेन आमी जावंक शकता. तर हे पवित्र आत्म्याच्या गोटायेन सैतानाक वायटाक फुडो करूंक भियो नाका म्हूण आमकां सांत पावल सांगता. बिनचुकीचें जिवीत, निर्दोशीचें जिवीत सादेपण न्हय, पूण हें सादेपणाचें जिवीत आमकां निर्दोश करता. बिनचुकीचें जिवीत जिवंक शक्ती दिता. आनी हें प्रत्येक सांतांनी मानून घेतलें आनी प्रत्येक सांतांच्या फाटल्यान तांचे पवित्र जिवीत, धिरादीक जिवीत आसा. आनी प्रत्येक पातकी मनशाक बोरवासाचें फुडाराचें जिवीत आसा. देवान येवजिल्ले प्रमाणे आमकां जिवीत जिवंक पवित्र आत्मो घोटाय दिता. आनी पयले वाचपान आमी आयकलां, देव सोंसणीकायेचो, शांतीकायेचो दोयेस्त, दुलोप काळजाचो. ताणी आमकां रोचल्यान, ताचे भाशेन ताची सारकी आमकां रोचल्यान. आनी देखून देव त्या इस्रायल लोकांक खास दिना. सोंसणीकायेन तांकां बक्षिता आनी परतून आपल्याशी आपल्या गोपान घेता.
सो ते भाशेन आमकांय देव भासयता आमच्या बरोबर तो सदांच आसतलो मोरो पर्यंत. फकत आमी ताच्या उतरां प्रमाणे ताच्या गुणां प्रमाणे आमी जिवंक देवाची भासावणी आमच्या थंय आसा. देवान मनशाक आपल्या उपकाराचो आनी आपल्या सारकाचो रोचलो. मनशान देवा सारकें सगळेंच बरें आसलें. देवान आडवरलोलें फळ आदां येवेन खावन आख्ख्या मनशा कुडाक पातकान घालें. बऱ्या बियां मदें नेर दिश्टी पडलो. पूण जेजूच्या दुसऱ्या येण्यांत आमची जोडटी जातली तेन्ना संवसारांत वंपलोलो नेर काडून वंपलोल्या बियां सारकीं स्वर्गींचीं फळां जोडुया. उबी रावया, आमचो भावार्थ परगटुया. सोत मानता देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो. आंकवार मारे तावन जल्मलो. पंसप्रदा काल ताणें खोस सोंसले. ताका कुर्साळ जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण जिवूंक आनी ताचो प्रचार करूंक आमकां जबाबदारी आनी कार्य आसा हें वळखून घेवन ह्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या गवल्यांनी जेजूंत रिगून रावून आपले पोरजेक उतरांनी आनी देखीन देवाचे येवजणी प्रमाणे चलतले नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाची बिरान दवरून तांकां विंचून काडलोले पोरजेक आडेचे आनी संवसारी उपाय न्हय पूण देवाची मांडावली प्रमाणे कुटुंबीक जिवीत बांदूंक सहकार आनी सोंपेपणां फावो करूंक पवित्र आत्म्याची जानवाय तांकां फावो जावंक मागुया. ख्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबान ख्रिस्ती तत्वां सांबाळूंक घोव बायलांनी आपल्या लग्नीक जिवितांत कुडी मनाचो एकवट पवित्रपणान जियोंक आनी स्वयंबा प्रमाणे देवान फावो केल्ली कुटुंबीक येवजण पालूंक कृपा आनी बोल बापा लागीं मागुया. लग्न संवसाराचे तयारी करतल्या जोडप्यांनी सगळे दान मन बायले तयारीचेर दवरिनासतना पवित्र सोबेचे शिकवणेक म्हत्व दिवंक आनी लग्नीक शिकवण गंभीरपणान आनी जबाबदारेन घेवंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया.
मोगळा बापा जेजू सवे रिगून रावून सुर्या वरी पोरजोडून आमची कुटुंबां बांदूंक तूं आमकां उलो करताय. आमची कुटुंबां उजवाडान भरलेलीं जावंक तुवें फावो केलेले उपाय गो बायलेन वैभरांत घालूंक तुजी कृपा फावो कर आनी तुजी खुशी जाल्यार आमी मागलां तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C30 पेज नंबर 41, C30 पानाचो अंक 40 आनी 1 रुपये भांगार मागिनाय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा, नेम कायदे खाल भेटयलोल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायक पावयल्यो. तुजी भक्ती करतल्या सेवकांचें बलिदान मानून घे आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां जोण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया जशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, चोर पदवेदारा आनी शासनाच्यो देवा, सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुजे देवीक पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान होगडायलोली इश्टागत तुजी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून झडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तांतूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार तुजी महिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतसान उलासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोन सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूळ देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाचेर आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ले बरोबर तुका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगार हाजीर आसलेल्यांची आनी आमच्या सोयऱ्या दाऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आनी अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाचे येवजणेक उक्ती रावून स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण बांदूंक आनी सुर्या वरीं परजोडूंक कुरपा दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्यो सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सोरशिल्लो खुडसोरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D17 पेज नंबर 56 डी सोत्रा पानांचो अंक 50 आनी 100 जेजू म्हज्या देवा.
आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सोर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरजेचो आदार जा. सर्गींच्या गुटांनी तुवें तिका भरलें तर पोरणें जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बोसा. मोगाच्या बाबूनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. तशेंच आमी फादर सायमन डिमेलोक देव बरें करूं म्हणटा मीस आमचे पासत भेटोवन आमचे पासत मागला खातीर. आमी आमच्या साकिस्तावांक कॉयराक मिडिया टिमांक हेर वॉलंटियर आनी स्टाफांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदान बरे भाशेन करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. तशेंच वाचपां सुरवातेची उतरां आनी बावताची मागणी केल्ल्यांक तांकांय देव बरें करूं. आनी खास करून आमच्या सिस्टरींक कोमया वांटूंक आदार केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. बसिलिकान 2 दिसा आनी आयताची मिसा सकाळींच आसता. सकाळीं 2 दिसा मिसा 6, 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लिशीन. तशेंच आयतारा 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लिशीन. कुमसारां सकाळचींच आसता आनी 6:30 ते 9 पर्यंत 2 दिसा आनी आयताची 6:30 ते 10:30 पर्यंत. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराचे कॉपेलान मीस जाता 10 वरांचेर. पूण 9 वरांचेर तिवस आनी दुसरी मागणी आमी करता. तशेंच दर म्हयन्याचे पयले शुक्रारा आमी पाप साहेबाचे इंतेसां पासत ते म्हयन्याचे इंतेसां पासत मागता. 8 वरांचे मीस जाल्या उपरांत आमी जेजूचे काळजाचो तेस करता आनी एडोरेशन आसता. सांत इलास लॉयलाची नोयना 22 तारखेर सुरू जातली आनी 31 तारखेर ती परब सांत इनास लॉयलान सान फ्रांसीस शावेराक आमचे थंय धाडून आमचो भावाट वाडोवंक आमकां आमच्या पुर्वजांक आदार मेळलो. तेच पासत आमी देवाक दिन वाचता आसतना सांत इनास लॉयलाचे नोयनाक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. फादर पेट्रिशो हांगा 16 वर्सां बसिलिकान वावुरला. तर ताणें ताच्या सांगात्या बरोबर हें पुस्तक बरयलेलें आसा बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू आनी ताचें मोल जावन आसा 2000 रुपया. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आशिर्वादाक उबी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. त्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वागांता. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F9 पेज नंबर 89. F9 पानांचो अंक 89. जेजू तुझे नांवच पुरो. जेजू तुझें नांवच बरो. म्हज काळजाक दिवंक संतोश बरो. तोर कसले दोस पण बघून तुका देखतोच कसले सूख जाय.
टेस्ट टेस्ट गुड मॉर्निंग. जी कोण बरे भाशेन वाचता फुडें सरचें, वाचपा वाचूंक बाबाताची मागणी आनी दुसरें वाचप. जी कोण बरे भाशेन वाचता फुडें सरचें, बाबाताची मागणी आनी दुसरें वाचप वाचूंक. थँक्यू.